पयलें वाचप सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत रचनामोदें. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना, सिंहासनां, स्वामित्वां, अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. रचना जावचे पयलें तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मार्फत अस्तित्वांत आसात. तो सुमस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें. देवाची खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करूंक आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मार्फत समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या रचनाक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचें उतर हें. कीर्तन. पृथ्वेच्या सर्व देशांनो, संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताचे आदीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवाच्यो शिळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तांगता ताचो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. सांत लुका प्रमाणे सुवार्ता. आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, जुवांवचे शिस तवळ तवळ उपास कर मागणें करतात आनी फारिसांवाचे शिसी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशी घालतात वे? होरेताक तांचे तावन काण व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक वापारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी पुरतात. वायन पाजरून वेता आनी सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर हें.